दळपारांच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गायता काळजांत दिवासता मोगाच्या स्पिरितान सोम्या तुमकां एकवटायला दैवीक तुझ्या बोळान सोम्यान जिवीत तुला बयता दळपारांच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गायता काळजांत दिवासता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमियन जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आणि देवा पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. म्हजें घर सर्व परजांक एक मागण्याचें घर जातलें. आयच्या पयल्या वाचपांत इजाया प्रवादा मुखांतर देवान सांगचें तें उतरां मागण्याचें घर. देवाच्या घरा आमी आयले हांव ताका अर्गां दिवंक ताचे संगी थोडो वेळ करसूंक ताच्या आशिर्वादान बरोवंक. तर ताच्या आशिर्वादान भरचें म्हळ्यार हेरांक ताचे सरशी ताची सारकी वळख दिवचें एक आपोवू न्हय. हे मिसाचें बलिदान भेटयतना त्या देवा लागीं येवंक आमच्या जिवितांत चड आनी चड ताका ताचें जावन ताका साक्ष दिवंक ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर आमी उपकार मागून घेवया. बलिदान भेटोवंक आमी तयार करया. खालतेपणी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर्वपिता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या सद्भगेव सदांच सांगवार मरये सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूळट सुमिया काकूळट Krista काकूळट Krista काकूळट सुमिया काकूळट सुमिया काकूळट महिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांत संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आमी तुका वाखणटा. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्वता सोमिया देवा देवाचे शेळी
तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमे जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझो मोग करतल्यांक दिसनासलेले वर्ते देणी तुवें तयार केल्याय सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तूं परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेथय आनी हे परी आमचे आशे वर्ते तुवें बसायलेली देणी आमकां फावो जावं हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे स्वयं पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनार. परग्यावांक म्हज्या पवित्र दोंगरार हांव हाडटलो. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सरस्पर अशें म्हणटा नीत सांबाळा प्रामाणीकपणान चला कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या म्हजी नीत उगडापी जाल्या. सरस्पराची सेवा करचे खातीर ताच्या नांवाचो मोग करचे खातीर ताचे सेवेक जावचे खातीर ताचे भक्त जाल्ल्या परक्या मनशांक म्हणजे साब्बात बश्टाय नासतना पळटल्या आनी म्हजो सल्लो तिरासाणेन सांबाळटल्या सक्तांक हांव म्हज्या पवित्र पर्वताचेर हाडटलो आनी म्हज्या मागण्याच्या घरांत तांकां संतोश भरीत करतलो. म्हजे वेदीचेर तांणी भेटयलेल्यो होम बल्यो आनी यज्ञ म्हाका पासन जातल्यो कित्याक म्हजें घर सगळ्या परजांक मागण्याचें घर म्हणटलीं. देवाचें उतर. देवाचें उडुपकार. सर परसा तुका हरसून देवा सर परसा तुका हरसून सर परसा तुका हरसून देवा सर परसा तुका हरसून. सातू कृपळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो. तुज्या परसळेक मोकामोळाची दीस आमचेर फांको. हे वरुयाख्या संवसारार तुजी खुशी कळ्ळी जावं. सराष्ट्रां तुजी चडवण वळखून घेव. सर परसा तुका हरसून देवा सर परसा तुका हरसून. देवा सर्जनांग तुका वाकणो. सराष्ट्रां तुजी स्तुती करो. तूं तांची राजवडकी न्याय नीती परमाने करताय. ते सांबासाच्या लोकांक शापितायेन चलयताय. सर परसा तुका हरसून देवा सर परसा तुका हरसून. सर परसा
तुका हरसूं देवा सर्पसा तुका हरसूं. दुसरें वसाप सां पावलान रोमाकाराक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसाप. भावा भयणीनो, आतां जुदेव न्हय आशिल्ल्या तुमचे लागीं हांव उलोवंक अपेक्षितां. जुदेव न्हय आशिल्ल्यांचो धर्मदूत हांव देखून म्हज्या मनेरपणान म्हाका अभिमान. कित्याक तुमच्या विशयांत म्हज्या काश्या कुळयेच्या थंय एक तरासो मोसोर पेटोवन तांचे मदल्या थोड्यांक पुनी बाचाव करच्या म्हज्या मनेरपणाचो शेवट. तांकां पयस केल्ले वरवीं सगळो संवसार देवा लागीं राजी जालो. तर तांकां गोपांत घेतिल्ले वरवीं कितें सकड घडोवंक आसात? मेल्ल्यांक लापसो जिवंतपणांची मुनाजय. कारण आपलें देणें कशें दिल्ल्या आपोवण्या विशयंत देव बिलकूल आपलें मन बदलिना. एक काळार देवाक तुमी काल जायनासतना जियेतल्यात, पूण आतां जुदेवांच्या अविधपणाक लागून देवाची तुमकां काकुळट लाभल्या. तशेंच तांकांय एक दीस काकुळट लाभचे खातीर ह्या तुमच्या विधेयपणाच्या काळार ते अविध जावंक पावल्यात. वय देवान समेस्तांक अविधपणाच्या पासांत घाल्यात. समेस्त मनशांक आपले काकुळट दाखोवच्या खातीर. देवाचें उतार हें. देवाचें ओडूतकार. हालेलुया 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 हालेलुया. जेसू सरकाराची परिकोपार कासयत आनी लोकां मदली सरतरांची पिडा शिडा गुण करीत केलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सुमी तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. महिमा तुका सौम्या. उपरांत जेजू थंयसो भायर सरन तीर आनी सिदोनच्या प्रांताक गेलो. तेदवा त्या गांवांतली एक कानानगारन स्त्री मुखार आयली आनी बोब मारन ताचे लागीं म्हणाली, धनिया दाविदाच्या पुता, म्हजी काकुळट कर. म्हजी धूव देंवसार लागून भोवसड वळवळटा. पूण जेजून तिका जाप दिवन एक उतर सयत म्हळेना. थोड्या वेळान ताचे शिस येवन ताचे लागीं परतून म्हणाले, तिकाची धान सोड, आमच्या फाटल्यान ती बोब मारीत येता. जेजून जाप दिली, इस्रायल घराण्यांतल्या सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्यांक म्हूण मात्र म्हाका धाडला. ती ताचे मुखार येवन सरपडून म्हणाली, सायबा म्हाका पाव. पूण जेजून तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचो उंडो खान सुण्यांक दिवचो समानय. ती म्हणाली, ते नीज धनिया, तरी पूण सुणी आपल्या धनियाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके खातात न्हय. हे आयकून जेजू तिका जाप दिवन म्हणालो, बाये, वर्तो तुजो भावार्थ, तुज्या अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं. आनी तेच घडये तिची धूव बरी जाली. देवाचे उतर.
वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सद्या काळाच्या 20व्या आयतार आमी आसा आनी आयची तिनी वाचपां मी बरी करून आयकली वाचपां तशेंच किर्तन आनी ह्या चारी पवित्र पुस्तकांत आयकल्ल्या वाचपांत हांव न्हू 3 वाचपां तशें किर्तनांत हांव न्हू एक संदेश जो आमकां मेळचो आसा तो जावन आसा देव सुमेस्तांचो. जर आमी मनीस देवान रचना तर जाल्यार देव एकलोच. आमी मनशांनी विविध रितींनी धर्म स्थापीत करून विविध देव आसा म्हणून आमकां बाणायलां जावंक पुरो आमकां विंगड केलां जावंक पुरो पूण देव एकलोच. हेच्या पयल्या वाचपांत इसाया प्रवादिच्या पुस्तकांत आमकां आयकूंक मेळचें देवान इसाया प्रवाद्या मुखांतर इस्रायल परजेक तशेंच हेरांक सांगचें म्हजें घर सगळ्या परजांक मागण्याचें घर. सगळ्या परजांक खाली इस्रायलितांक मात न्हय सोमेस्तांक तें एक मागण्याचें घर. आनी जे कोण वायट संगतींनी मेतेर जायनात जे कोण चड आनी चड सतनितीन आपणाचें जिवीत जियेतात ते सगळे म्हजे सरशी येताले म्हजी वाखाणणी करताले म्हजे तान आशिर्वाद घेताले. सोबीत आयचें पयलें वाचप ताका पुरक जावन आयच्या वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळचें दिसलें त्या कानानगार स्त्री असो भावार्थ आनी जेजू मार्काच्या वांजेलांत आमी आज वाचलो वांजेल मातेव असो मार्काच्या वांजेलांत हें सगळीत आसा आनी थंय तो म्हणटा इस्रायलांचोय ती असलो भावार्थ हांवें पळोवंक ना. म्हणजे ती अणभवर्ते म्हणून केंडलेले तसले जाले तर तरी भावार्थांत ती इस्रायलितांच्या जायते मुखार आसले. देखून ही 2 निदर्शनां आमी घेतना पयल्यान आमी समजून घेवचें देव एकलोच आनी तो सोमेस्तांचो देव. सोमेस्तांचो देव सर्व धर्माच्यांचो देव एकलोच. थोडे फावटी आमकां गोंदळ भोगोवंक पुरो. जर देव एकलोच तर आमी दुसऱ्या देवळांक या आनी जाग्यांक वचून ताचें आराधन करी येत न्हय गे. आपणाकच उगडाप केल्लो देव एकलोच. जेजू क्रिस्त मुखांतर उगडाप केल्लो देव एकलोच. पूण थोडे आपूण देव म्हणून देवाचो स्थान फारूंक आशेवच्यो सक्त्यो देवाची रचना आसात. आनी ह्या खातीर जें कितें देवळां जें कितें तें सगळें एक म्हणून हांव सांगना. देव एकलोच पूण जायत्यो सक्त्यो आपूण देव म्हणून रुपीत करूंक आमच्यात भोंवतणी आसच्यो दुसऱ्यो जायत्यो सक्त्यो आसात आनी मनीस आपल्या कुड्ड्यापणान तांकां देव म्हणून मानून घेता. आयच्या वांजेलांत जर आमी सारके रितीन पळयलें तर जाल्यार देंवसाराच्या त्या उपादना नेमती त्या स्त्रियेची दूख कश्टोण आसा. असले देंवसार ह्या वायट सक्ती आपूण देव म्हणून रुपीत करच्याक आनी जायते फावटी मनीस ना समजून एक लागून असल्या सक्त्यांक असल्या वायट पदव्यांक देव म्हणून मानून घेवन आराधन करचें आसा. देखून जें कितें सगळें जाता तें सैम म्हणून सांगता न्हय. देखून तें आमी सारके रितीन समजूंचें देव एकलो पूण जायते फावटी चुकोवन पडता. जेजू क्रिस्त मुखांतर उगडाप जाल्लो देव एकलोच. दुसऱ्यान भावन आनी भयणीनो हेचें वांजेलाचें वाचप आयकतना थोडे फावटी आमकां न्ही की जेजू इल्लो कठीण आसा असो म्हणल्यार बरी आमकां भोगता जावंक पुरो. 3 फावटी ह्या स्त्रियेन जेजू लागीं परत येचें पडलें. पयलें तिणें बोब मारलें जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट म्हज्या दुयेची काकूळट कर म्हणटाना आयकोनी आयकणांतले बरी करन गेलो म्हणून पवित्र पुस्तक म्हणटा. आनी दुसऱ्यान शिसांनी सांगलें तेन्ना तिका दिलें धाण सोडून ती कर नासा न्हय तिका कितें तिणें मागिल्लें दी म्हणटात ते धाण सोड. कित्याक शिसांच्या मतींत जेजू खाली इस्रायलाच्या लोकां खातीर मात्र आयला. ल्हान भुरग्यांक तांच्या आवय बापायन जेजू जशें हाडिल्लें तेन्नाय ताच्या भुरग्यांच्या माथ्यार हात दवरून मागा जें म्हणटा तें मागिल्लें तेन्नाय शिस्त तांकां बेस्टावंक लागलें म्हणून पवित्र पुस्तक म्हणटा. देखून शिसांच्या मतींत ते कांय व्हडले समजुनेचे मनीस न्हय. ते कंडी जावन जेजू जुदेवां खातीर मात्र आयलोलो म्हणलें तसलें चिंतपाचें आसलें. आनी आयच्या वांजेलांत पळयतना जेजू एंत चिंताप सारकें म्हणून सांगचें बरी बगता. कित्याक तो तिका जाप दिवन म्हणटा म्हाका धाडलोलो चुकोवन गेल्ल्या शेळयां पासून
इस्रायल घराण्यांतल्या सुकून गेल्ल्या बोकऱ्यांक म्हणून मात्र म्हाका धाडला म्हणून जेजू म्हणटा. हें पळयतना जेजू निजायकी आपणा खाली इस्रायल घरांक मात्र धाडलें गे म्हणून सवाल येवंक पुरो. जेजू निजायकी 2 संगती आमी हांगा पळोवया. सांत आगोस्तीन म्हणटा पयली संगत हांगा आसल ताच्या भोंवतणी आसलेल्या जुदेवांक सारक्या रितीन समजोवच्या खातीर हें सांगता तो. पयल्यान म्हाका इस्रायलाच्या सुकून गेल्या लोकां खातीर धाडला. तेन्ना समजून घेवचें त्या खातीर आपणाचें मिस हांव तो एक एम्फसायज करच्या खातीर अंडरलायन करच्या खातीर चड आनी चड तांकां समजोवच्या खातीर हें वाक्य सांगता. आनी दुसऱ्यान तो त्या स्त्रियेक एक तिचो भावार्थ आणकी चड उदंड मापान स्ट्रॉंग रितीन व्यक्त करच्या खातीर तिका एक फावंडेशन घालता. आनी तें फावंडेशन मुखल्या वाक्यांत आणकी चड घट जाता. तो एका रितीन इन्सल्ट करून उलयता म्हणून सांगयेत. घरच्या भुरग्यांचो उंडो काडून सुन्यांक दिवचो समनय. हांगा नीज जावन वापरलेले तसल्या ग्रेक भाशेंत सुन्यांक 2 शब्द आसात. एक सुणें काट सुणें बायल आसचें तसलें आनी एक सुणें पोसकें सुणें ह्या घरा भितर येवंक अवकाश आसचें तुणें. पेट डॉग्स म्हणटा आमी. वापरलेलो शब्द पेट डॉग्स ह्या घरा भितर आसच्या सुन्यांक वापरलेलो शब्द म्हूण देखून ती धैर्य घेवन म्हणटा ती बरी शाणी आसा, बरी हुशार आसा. इन्सल्ट जावन रागान जेजूतान पयस जावच्या बदलाक ती म्हणटा मेजातान पडलेले कुडके म्हणी सुणी खातात न्ही. ती पेट डॉग्सां खावंक अवकाश आसा न्ही. कित्याक ते कुडके दिनाय म्हाका मेजार बसूंक कांय आशा ना. पडले कुडके दिल्यार पुरो म्हाका. जेजू म्हणटा व्हरतो तिचो भावार्थ. भाऊ न्ही भयणीनो कितें आमी समजून घेवचें. लुकाच्या वांजेलाच्या 18व्या अध्यायांत जेजू एक वपार दिता आनी म्हणटा त्या अनितीच्या नीती करता विशयान सांगता. ती स्त्री परत्यान वचून ताच्या लागीं म्हाका नीत करून दी म्हणून सांगता म्हणल्या कारणा खातीर तो अनितीचो नीती करत जड्ज तिका नीत करून दिता. आनी ताच्या उपरांत मुखारून जेजू म्हणटा त्या वांजेलांत तुमी तशेंच मागणें करीचें. धैर्य सुकयनासतना सदांच मागणें करच्या खातीर जेजून दिल्ली ती वपार. देखून जायते फावटी जेजू ह्या देव जें कितें तुवें विचारलें मागिल्लें तक्षण दिवचो ना. कित्याक दिवचो ना? दिनतले वरवीं तुजो भावार्थ निजाकी कितलो गूंड आसा गे म्हणून रुपीत करूंक तुका एक अवकाश. तो पळोवंक देवाक एक अवकाश. आनी हाचो परिणाम जावन हेरांकी भावार्थांत वाडोवंक एक अवकाश. पळय इतलें हाचें हट्ट, इतलें हाचें भावार्थांत वाडोवंक प्रयत्न, इतलें देवातान घेवंक हाचें थंय आसची ती उर्बा आनी कांयच फाटी मुखार पळयनासतना वो येता. दाखल्याक हांगा तुमी जायतीं जाणां सकाळीं तावन सांजेर म्हूण आसात. थोडे फावटी ब्रेस्तारा दिसा 4 वरां थंय गेटी लागीं आसतात. हो एक अवकाश न्ही गे आमकां हेरांक पळोवंक. पळय एक भावार्थाक एक पावस जावं दी, गीम जावं दी, हिंव जावं दी, कितेंय जावं दी, लोक येवनूच आसा, येवनूच हारीं आसा. आयिल्ले तक्षणंत मेळिल्लें तर जाल्यार भोवशा तातूंत कांय तितलें कांय व्हड म्हूण बगतें नासलें. येवन न्ही मात्र देवातान मेळच्या संगतीची आशिर्वादाची रूस लागता, देवाचीच रूस लागता. आनी तो फरक आसा. वस्तूंची रूस लागच्याक आनी देवाची रूस लागच्याक फरक आसा. देव भावणो आनी भयणीनो वस्तू दिवच्याकी या आशिर्वाद दिवच्याकी चड आपणाक दिवंक आशा येता. आनी ह्या खातीर जीं कोण हांगा येतात न्ही खाली एक देवान एक उपकार केलो म्हणल्या खातीर येतात. बघा देवाची थोड्या मापान रूस लागता, ताची वळख लाभता. आनी ती रूस घेतल्या उपरांत देवाक एक म्हज्या जिवितांत वेळ करूंक साध्य जाता. इतली ट्राफीक आसल्यार हांगा येवन एक पटीन जेजू सांगता थोडो वेळ करसी या म्हणून येतात. नानकी खंडी जाण आमी जायतीं आसा. हो एक अवकाश आमचो भावार्थ रूप दाखोवंक आनी तशेंच हेरांक ह्या भावार्थ थंय अभिमान पावोवंक. भोव न्ही भयणीनो निमाणें ती स्त्री कित्याक आयली? तिच्या दुवेक देंवसार लागलो आनी तिची दूख कश्ट जाली म्हणल्या खातीर ती आयिल्ली. आमच्या जिवितांत कश्ट नात गे, आमच्या कुटुंबांत कश्ट नात गे, आमच्या वैयक्तीक तशें कुटुंबाच्या जिवितांत वोवंक तांकणातले तसलें सांबाळूंक जायनातल्यो तसल्यो संगती नात गे. खंडीत आसात. कशें या जेजू सरशी पयल्यान ताका गूण करूंक जाता आनी आमच्या समस्यांक परिहार दिवंक जाता म्हणले तसले समजून आमी घेवया.
त्या अणभवर्ती स्त्री म्हणून आमी उल्लेख करता कानानगार स्त्री जुदेवणे असल्या स्त्रियेक तो बरोवस आसलो जेजू थंय देखून पयल्यान जेजूक ह्या देवाक असाध्य जाल्लें कांयच ना. आमच्या जिवितांत प्रवेश जावंक शकता धाकटेरांनी जायना म्हणून सांगूंक पुरो या हेरांनी सगळ्यांनी जायना म्हणून सांगूंक पुरो पूण आमच्या देवाक म्हज्या देवाक जायना म्हणलें ना हें आमी समजून घेवचें. आमच्या काळजांत आमच्या मोतींत तें कंसोवचें. आनी दुसऱ्यान निराशी जायनासतना मागचें. निराशी जायनासतना मागचें. पवित्र पुस्तकांत जायतीं उतरां जायतीं वाक्यां आमकां बरवसो आनी भावार्थ उपजोवचें आसली तो भावार्थ उब दवरचें आसली वाक्यां आसात. ती वाक्यां थोडीं आमच्या मोतींत आमी दवरचें. थोडीं ती बरोवन दवरचें. ती पवित्र पुस्तकांत आसूंक न्हय आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आसूंक म्हणून ती उतरां आसची. धाकल्याक धैर्य घे हांव तुजे संगी आसा. भियेनाकात हांव सुतो हांव तुजो मोग करता. कोणें सांडल्यार हांव तुका सांडचो ना. असली उतरां केन्ना आमी मोतींत परत गळयता परत आमच्या मोतींत ती आसतात तेन्ना आमचे सबकॉन्शियस आनी अनकॉन्शियस मायंड म्हणटा आमच्या मोतींत न्ही मात्र कॉन्शियस जें कितें आमकां कळीत आसा म्हूण कळीत आसा जायत्यो संगती आमच्या समजुनेचे सेकेल ताच्या गुंडायक आसात. सबकॉन्शियस म्हणटा म्हणे अनकॉन्शियस सादारण आमच्या मोतींतल्या 90% आमच्या समजुनेच्या भायर आसच्यो तसल्यो त्या संगती थंय हें पॉझिटीव चिंता देवा थंय आसो तसलो बरवसो आनी भावार्थ बदलावन हाडूंक शकतात. जावंक पुरो तुका एका रितीचें बें आसा जायत्यांक तुमकां वाचूंक येता वाचूंक कळीत आसा वाचूंक मोण आसा पूण आल्तारीक येताना बें दिसता. जायत्यांक हेरां मुखार उलोवंक बें दिसता. जायत्यांक आनी कितें फुडारा विशयान बें आसता भलायके विशयान बें आसता. बें खाण घेवन तूं मरचें गे आमी ह्या त्या बेया वयर जैत व्हरूंक साध्य आसा. जेजू असल्या सर्व रितीच्या देंवसरांक धांवडोवंक शकता पयलें ताचेर फातये. आनी दुसऱ्यान जी कितें जेजूची उतरां आसात ती तुज्या मोतीन गळय परत गळय आनी सवकास तुजी मोत त्या देवाच्या त्या उगडापणाक ताच्या त्या स्पर्शाक उक्ती जातली आनी परिणाम जावन अजाप न्हय मात्र त्या स्त्रियेच्या जिवितांत तुज्याय जिवितांत तूं पळोवंक शकतलोय. तर आमी कितें करया न्हय मात्र ताचे तान भोगया आशिर्वादां हेरांकी देवा थंय हाडूंक प्रयत्न करया. जायते पटी आमची उतरां आनी नडते एका खऱ्या देवा थंय आनी एकल्या अक्रिस्तवाक ह्या भावार्थ नातलेल्याक देवा विशयान सारकी समजून नातलेल्याक हाडचे बदलाक पयस वरचे बरी जातात. भाव आनी भयणी हे कितले निर्भागपण जर तुजें नडतें जर तुजें उतर एका व्यक्तीक देवा तावन पयस वरचें आसलें जालें तर जाल्यार जेजून सांगलें आसा जर तुमचे मदें कोणी एकलो एका ल्हान भुरग्याक वायट वाटेक व्हरता जाल्यार ताच्या गळ्याक दांत्या फातर बांदून दर्याक उडोवचें बरें. आमची उतरां आमचें नडतें हेरांक देवा सरशी हाडचें तसलें जावं. आमेन. उबी रावया. आमचो भावार्थ एका निजा देवा थंय परगटया. सत म्हणटान देवाक सर्व पदवेदार बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्या सुपुताक आमच्या सोम्यान जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्मेसलो आमकां बरी तावन जल्मालो पोन्स पिलाता घालतना कश्ट सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेलो तो मेल्ले मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांत परतून जिवंत जालो सर्गाक सोडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसबी करून घेतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातकांचे बोगसाणे कुडीचे जीवनपण सासणाचे जिवीत. आमेन. देव आमा सुमेस्तांचो बाप आमी सर्व ताची भुरगीं सगळ्या मनशा कुळा पासून सगळ्या रचने पासून आतां आमी आमचे मागणे उबारया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. मुगाळा बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी जेजूचेर अखंड भावार दवरून तांचे गवळीक मिसांव करूंक तांकां आधार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक.
आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी तांचे सरशी कुमकेक येतल्या सर लोकांक कसलोच भेदभाव करिनासतना तांची घर समजून तांकां कुमोक करूंक बरें मोन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिडेक कश्टांक आनी समस्यांक वळख जाल्ल्यांनी कानान घालन स्त्रिये परी भावार्थान जेजू कडेन उलोवन तांकां धैर्यान बोर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी कुटुंबाच्या मागण्याक आद्यात दिवन भावार्थी कुटुंबां बांदून हाडूंक तांकां पवित्र आत्म्याची सकत दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी आपले जिवीत जेजूच्या उतरांचे रुपीत करूंक तांकां जाणवायेन भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सोमेस्तांनी आमच्या सेवेच्या करण्यांनी जेजू क्रिस्तांतय आमचो भावार्थ उक्त्यान परगट करूंक तुजो आधार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. घडीभर मावून रडून आमची वैयक्तीक प्रार्थना आमी भेटोवया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त मुखांत्र तुजी वळख आमकां दिल्ल्याक तुका आमी दिनवसता. तुजे मुखार दवरली सर्व प्रार्थना मानून घे. भावार्थांत वाडोवंक आनी तुज्या हजरपणाक साक्ष जावंक आमकां सुमेस्तांक फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. Undukuwansu arnaya स्वीकार कर बापा. वायदा कांसो arnaya स्वीकार कर बापा. आकाशास भेटता स्वीकार कर बापा. जीवन हे पावन कर दयाळ मोगाळ बापा. स्वीकार कर काणीक मोगाची. वोट आमचे करपेशी वोट दैविकते निसर्गीची. भाऊ बहिणींनो, आमी भेटोवचे हे बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे अनेक पयसे विचारते बा सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, आमचे हे बलिदान मानून घे. तांतू तुझे आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंध वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुका बगूंक निर्मी क्रिस्तमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. ते सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तय जेजू क्रिस्तमच्या सोमया वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सोवे आमी जियेतांव भोंवतांव आनी आसांव. आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो
मोग आमी भोगताव. बगार सासनाच्या जिविताचे मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जिवंतपणाचे प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गूट भोगूंक आमी भरवशान रावता. त्या पासो तूं आतां देवदूतां बराबर तुजे अजापांचे पदवेची दिनवाशे काळजान आमी स्तुती गायता. Puvit, 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 dălbaraso सर्वेस portu, सर्गानी सोमसा भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका सर्गी तुका सर्वेस पोराचे नावे येता ताता जय सर्गी तुका सर्गी तुका बापा खरोच तुम पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जात आसत ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सार मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सगट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सर्वणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो दवरणाऱ्या आमच्या भाव भयणींची पळयत म्हाका मोळ पळोवपाक संगती
बागेवन धर्म तान सोर काळी तुका मानवऱ्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. सगळ्या सृष्टीच्या रचणारान आपल्या एकल्या सपुताक धाडलो आनी आपणाची वळख आमकां दिली. मात्र न्ही ताची भुरगीं करून आमकां घेतली. ते व्हरते भाग संतोषान वळखून घेवन जेजून शिकयलें प्रार्थना सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे तुझे नांव पवित्र पवित्र जावं. जावं तुझे तुझे राज आमकां आमकां येवं तुझी तुझी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सलवंदरा जेजू क्रिस्तचें दुसरें येणें बरवशान एकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक स्वर्गी पदवेनी महिमा तुजी सुसांच्या सुसना. सोमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे खुशे परमणे आमी सुमेस्तांक शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवन घेतले मी सुमेस्त सुभागे. सुम्या तुजे देवचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड विरोधात सस्याच्या जिवितांत. जेजू मुखार जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. सता
सासनीक जिवीत म्हाका लाबो कुसारची वर पेलो आत्मान ससून जीवन अर्पण तुकास भेटो दिलो तुझे कुशी त्याग केलो बापा कुशी काल सालो तुझे कुशी त्याग केलो बापा कुशी काल सालो. प्रार्थूया. कनवळ्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडता संवसारांत ताचो उपकार घेवन सर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावो हे आमी कलतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोबे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमच्या वयर घालो. आमेन. वसुदेयात क्रिस्ताच्या मोगान आणि कृपेन तुमकां धाडता. देवाचे वडुकार. दयकन एक घडी बरोबर बसा. कसमेस्तांक हांगासचे कर्मेलीत फ्राद एक अपुर्बायेचो दीस मागता. ऑगस्टाची ह्या हप्त्यांतली लितुर्जी ऑगस्टाची 21 तारीख फाल्यां सोमार स्मरण सा पियूस दावो पापसाहेब हाचे. 22 तारखेर मंगळारा स्मरण सर्ग संवसाराचे राणी म्हण मोरयेचे कुरवारपण. ऑगस्टाच्या 15 तारखेर म्हणजे आदल्या मंगळारा आमी मोरयेच्या स्वर्गारोहणाचो दबाचो आचारशिलो. ताच्या उपरांतल्या 8व्या दिसा आमी हें स्मरण म्हणजे मोरयेक सर्ग संवसाराचे राणी म्हणून कुरवार केल्ले सत संभ्रमता. ऑगस्टाच्या 26 तारखेर सान बार्तोलोमेव आपोस्तलाचें फेस्त. ऑगस्टाच्या 25 तारखेर येवच्या शुक्रारा कुर्सायिल्ल्या सा मोरी बावोडी हांगा आमच्या कांगनाडी भितरल्या माद्रेंच्या कोवेंताची स्थापकी म्हणून सांगेत. ती 1870 इसवेंत 5 हेर सिस्टरां सांगता मंगळुराक आयिल्ली आनी दर्या वाटेर तेगान सिस्टरां मरण पावतात. शाबित्यान पाविल्ल्या पैकी सामोरी बावडी एकली. 2 वर्सां ती हांगासर सेंट एन्ड्स कॉन्वेंट त्या दाळा भितरल्या माद्रेंच्या कोवेंत कांगनाडी स्थापीत जावन जातलें. तें स्थापीत जाल्लें 1882 इसवेन 1882 स्थापीत जाल्लें. ताच्या पयल्यान ती भितरल्यो माद्र्यो कर्मेलीत भितरल्यो माद्र्यो सेंट एन्ड्स कॉवेंतांत आशिल्ली. उपरांत ती मायंगवा गेल्ली. ती जल्माण इज्रायल गांवांची. देखून तिका सांतीन म्हणून परगट केला. देखून ह्या संतीनेचें फेस्त कांगनाडी आसच्या कर्मेलीत भितरल्या माद्रेंच्या कोवेंतांत ह्या शुक्रारा भोव गडदळान आचरण करतात. त्या दिस संजेच्या 5:30 वरांच्या मिसा 5:30 वरार फेस्ताचें मीस आसा. तुमकां सुमेस्तांक मोगाचें आपोवणें भितरल्या माद्रेंनी दिलां. पुरवां ऑगस्ट 26 तारखेर 24 ब्रेस्तारा हांगासर 2 आचरणां आसात. येदोळसू ब्रेस्तारा दीस तुमकां कळयलां. थोडे उडासाक कोणा येवना.
पयल्यान कोंकणी मान्यता दिवस सकाळींतल्यान संजेर म्हणसरी आमच्या त्या हॉलांत हाचे संभ्रमणी चलतली कित्याक भारताच्या जायत्या बसां पैकी हजारां वयर बसां आसात खाली 22 बसांक 22 बसांक मात्र आमच्या संविधानांत मान्यता दिल्या त्या 8व्या वळेरेंत सेर्विलां आमची कोंकणी एक जावन आसा देखून ह्या भाशे विशयान आमकां इल्लो अभिमान पळोवंक आनी ह्या भाशे विशयान जें कितें आमी खरी येत त्या विशयान थोडें चिंतूंक एक अवकाश परवां ब्रेस्तारा सकाळीं तावन सकाळी 7:30 वरांच्या मिसा उपरांत बावटो उबावन हें कार्य सुरू करतले हांव संजेर 7 वरां म्हणसर आसतलें देखून आमच्या त्या हॉलाक भेट दिवंक विसर नाकात तशेंच परवां ब्रेस्तारा कैद सेवेचो ब्रेस्तार म्हणून स्मरमताव जैलांत जायतो लोक आसा सक्कड अपराधी न्हय थोड्यांक अपराधी म्हणून बिल्लो मांडला मात्र तांकां जावंक पुरो पयशे नात या तांकां वकिलांची गरज आसा आनी अशें ते जायते वर्सान वरास कश्टून आसतात देखून तसल्यांक कुमोग करूंक म्हणून प्रिझन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया म्हणून एक संस्थो आसा आनी हांगातावन आमी कार्मेलीत तशेंच जायते लायक सांगाता मेळोवन ह्या कैद्यांक आदार दिवंक आमी प्रयत्न करता देखून पूर्व ब्रेस्तारा आमच्या पुणशेतांत ह्या विशयांत थोडे चिंताप आमी वाटयतले आनी ह्या विशयांत आमी मागणें करतले देखून तुमकां सुमेस्तांक आमच्या सांगाता ह्या बऱ्या मिसावांत हात जोडूंक हात मेळोवंक तुमकां आपोवणें सुमेस्तांक संतोश भरीत आयतार आशेत हांव देवाच्या मेसां निमाण्या गिताक उबे रावात Bawatam susulun, buswadam sopakun, dairanami burun, bergedya Krista, shanti pasut waurun, niti pasut susun, suntu suklian hadun, zavya saks mogam, Jesu tu am so ada. Mogan tu am kasabar Kurpe serami asul Cie syukur sedangkan Jesu tu am suada Mogan tu am kasabar Kurpe serami asul Cie syukur sedangkan मुखाळ पुत्रार सोवे अंकार मोर्या आशीर्वादी आमकां पक्यवन कुसाचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन